वेर्ला काणका रस्त्यावयलें उदक आंगार उसळ्ळें म्हण पंच वांगडी दिगंबर कळंगुटकाराक दोगांनी बडयलो। मारपेटाचे घडणुके उपरांत तेंच्यांनी तेची गाडी फोडली। पळयात पुराय खबर। पंच वांगडी दिगंबर कळंगुटकार म्हापशेच्यान आपले गाडयेंतल्यान घरा वयतना रस्त्याक कुशीक उबे राविल्ल्या दोगांचेर उदक उसळ्ळें। उपरांत तांणी कळंगुटकाराचो पाठलाग करून ताच्या घरा वचून बडयल्ल्याचें थळाव्यांनी सांगलें। काय ना म्हापसासून हांगा वयतालो वेल्ल्या वयतालो घरा म्हज्या हांव घरा गेलोले दोग जाण येत आमले खंय म्हणलें ना आपणाक थंय सॉरी मारलेत म्हणून म्हणजे कितें काय आनी येयलो तर हांव म्हाज्या गाडयेचो आरसो फोडलो हांव देंवता म्हणसर म्हाजेर कितें तरी मारलें हांव हरशीं तांकां वळखता सदांच येतात ते दूद व्हरपाक थंयसर आनी हेंच्या मदींत कितें जालें आनी कितें बाबा कांयच समजना म्हाका हांवूय सरप्रायज इतली सॉरी म्हणटा हें पावसाचें उदक खंयचें उदक आसा तर त्या रस्त्यार हेंचेर बसपाक गाडी फोडली हें केलें म्हाजेर हांगा मातशें हें लागलें। रस्त्यावेलें उदक आंगार उसळ्ळें म्हणून मारप योग्य न्ही। पावसाचे दीस म्हणटकच उदक आंगार उसळटलेच। ते भायर कितें विशय आसा जाल्यार पुलीस प्रशासन आसा। अशें कांयच नासतना मारप कितलें योग्य? गोंय सरकार आनी पुलीस प्रशासनान हे घडणुकेची दखल घेवन कारवाय करची, नाजाल्यार कायदो आनी वेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जातलो अशें थळावे म्हणटात। पळयात आमचो जो पंच आसा दिगा ताचेर काही भुरग्यांनी अटॅक केलो। ते कोण रस्त्यार थंय एका जाग्यार आमचे थंय उदक भरतात आनी थंय खूबदां आमी सुद्दां गाडी वतना अशें उदक थोडेंशें उसळटा। आमी सगळे सांबाळून हें करून वता। हे कोण दोन मुस्लीम भुरगे गाडयेर वताले आनी ते ताचे वयल्यान बाचाबाची जाली। मागीर ताच्या घरा आयले खंय तर आनी ते घरा आयल्या नंतर तांचें कितें तरी उलोवप जालें सगळें। हें बरें आसा। तुजें जर तुका ऑब्जेक्शन आसा तूं पुलीस स्टेशनान वच, पुलिशेन कंप्लेंट कर। ही दादागिरीची पद्दत जाली आनी ही दादागिरीची भाशा खपोवन बिलकूल घेतली वचची ना। अशे तरेचेर दादागिरी जर जावंक लागली फाल्यां जाल्यार मागीर कायदा सुवेवस्था कितें उरली? कायदा सुवेवस्थेचो हो प्रश्न निर्माण जाता। त्यामुळे पोलीस यंत्रणा आनी प्रशासनान सुद्दां हाची त्वरीत दखल घेवंक जाय आनी अशी जर समाज कंटक आनी अशी जी इलेमेंट तयार जाता ताचेर कारवाय करप हे शासन प्रशासन आनी पुलिसाचें प्रथम कर्तव्य आसा अशें आमी सांगूंक सोदता। म्हणजे हॉस्पिटलान हाडपा इतकें मारप कोणी हे कारण कितें जालें आमी चवकशी करपाचो प्रयत्न केलो। नंतर कळ्ळें की त्या भागान एका जाग्याचेर रस्त्याचेर पाणी भरता आनी तें पाणी बऱ्याच फावटी बऱ्याच जाणांचे उसळ्ळें वता। ते दोन भुरग्यांचे जे हांव स्पश्टच सांगता कोणी कितें म्हणो मुस्लीम धर्मीय आसले दोगूय जाण आनी ते वताले तेंचेर ते पाणी उसळ्ळें। आतां बऱ्याच फावटी आमचेरूय उसळ्ळेले आसा कोण इतलो घेवन बसना आनी मारपाक वचना। प्रकारची गाडी चेस करून ते तेच्या घरा कडेन गेले आनी तांची बाचाबाची जाली आनी तेंची मारामारी केली। जी मारामारी खरें म्हटल्यार आवश्यकता नासली, फालतू क्षुल्लक उदकाचो विशय आसलो। हो विशय आमी मुद्दम हांव मुसलमान म्हटलें तेजें कारण कितें तर फाटीं रंगपंचमीच्या टायमाचेर करासवाड्यार अशीच एक केस जाल्ली। त्या केसीन रंग लागपाचो फक्त रंग लागलो म्हणून कोणाची काती वचना, कोणाची केस जायना। रंग लायलो कोण खेळटा आसतना कळोंक ना ताका कोण बाबा तो अन्य धर्मीय ताका आवडना म्हणून तितपत बाचाबाची जरी उलोवप जालें मान्य आसा। पण ते जाल्या नंतर ते सगळें उलोवप जालें आनी मागीर ते भायर सरले, सगळ्यांची झगडी मिटली। पण त्यानंतर 3 तासांनी ते दोग जाणां एकट्याच्या रंग लागलो ते 25 जाणांका घेवन तलवारी घेवन थंयसर आयले। आमचे पुलिशीकूय म्हणणें आसलें की ही आत्तां हो बॉम्ब आसा, ही कीड आसा, ही सुरवात आसा। आयज हे लोक म्हणजे क्षुल्लक कारणावरसून तलवारी घेवन आयिल्ले आसात। गोवा 365 खातीर वेर्ला काणकाच्यान संदीप कामोलकार।